दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात धोकादायक अवस्थेत उबे आशिल्ले आंब्याचे झाड कापचे अशी मागणी वाडपाक लागल्या। हे झाड पुराय सुकून कुमकुवत जाला, देखून ते केन्नाय कोसळपाक शकता। तसो भंय लेगीत पातळ्ळा। हाऊसिंग बोर्ड वाठारात ज्या सुवातीचेर झाड कोसळपाच्या वाटेर आसा थंय लागींच केजी स्कूल आनी चिल्ड्रन पार्क आसा, देखून ह्या वाठारांत भुरग्यांचो सदांच वावर आसता। एखाद्या वेळार वायट घडणूक घडचे पयलीं हे झाड मुळांतल्यान कापचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। एक आंब्याचें झाड आसा तें सबंद सुकलां। जानेवारीन तें सुकलेलें। मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें की हें झाड बेगिनल्या बेगीन काप, पूण अजून तेंचो काय कोण येवंक ना, काय ना आनी तेचेर काय एक्शन घेवंक ना। हांगा कशें आसा, हांगा एक ह्या सायडीन आसा गार्डन, धाकटी भुरगीं येता, आनी ह्या सायडीन आसा धाकट्या भुरग्यांचें स्कूल। हय, म्हणून हांगा तें कितें जाता कित्या खातीर त्या भुरग्यांचो वावर हांगा खूब आसा आनी तेज्यो वयल्यो खांदयो बिंदयो पडात जाल्यार कितेंय जावंक शकता। म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो। दुसरें हांवें फायर ब्रिगेडीकूय सांगलें की अशें झाड सुकलां, फक्त कट मारून उडया, बाकीची व्हरपाची जबाबदारी आमी सांगता, म्युन्सिपालिटीक व्हरोंक लायता म्हणून। पूण तें म्हळ्यार कितें, आमी उबें झाड आडवें जाल्या शिवाय कट मारिना। पळया डेप्युटी कलेक्टर केन्ना कितें करता। पूण सामकें डेंजर आहा, सामकें डेंजरस आहा, सबंद सुकला। आनी दुसऱ्या झाडांक तेका अटॅक केला। वयल्यान तुमकां जर फोटो मारीत जाल्यार वयर असो जर हें तुजे कॅमेरा घेवन जाल्यार कळटा की हें सबंद सामकें हें जालां म्हणून। आनी हांगा केन्नाय अशें सकाळच्यान सांज मेरेन अशें वावर आसता भुरग्यांचो। पूण हांगा हेच्यान पळय कोणाचेर खांदी बी अशी पडल्या गाडयांचेर पडल्या। त्यो गाडयो पार्किंग करतात तेचेर दोन गाडयांचेर पडल्या, पण तेणी इजी घेतले आनी तो गेलो। पूण आनी कोणाचे अशें हें जावंक ना, कॅज्युअलिटी काय जावंक ना? काय जावंक ना। आतां कॅज्युअलिटी जावन मागीर कापता जाल्यार तो घातकूच आहा न्हू। तुजी मागणी कितें आहा? मागणी म्हणजे जाता तितके बेगीन ते कट करपाचे आनी आमी ह्या संकटासून मुक्त जावपाचे। आतां पावसान झाडां पडप पडप म्हणजे ते तुका केन्ना पडत तें जावं येना।